Welcome to the Garden of Glory. Here we share tomorrow's Mass readings today so that you can listen, practice, and prepare your heart before the Holy Mass. All readings are in Konkani, along with short reflections and prayers to guide you in your daily faith journey. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयज साद्या काळाचो 17वो आयतार आनी आयज आमी विश्व शापाय शामायांचो आनी जाणट्यांचो दीस मनयता. आयचो विशय म्हजे सोवे रिगून रावात. शापाय शामायांक आनी जाणट्यांक मोतयां पोरी लेखात. मोतयां चड मोलाचीं, तेच पोरी आमची शापाय शामाय आनी जाणटीं आमच्या कुटुंबांत आनी पवित्र सभेंत आमकां चड मोलाचीं आनी अपुरबायेचीं. तांचें जिवीत, तांचो भावार्थ, तांचे कश्ट, तांची जाणवाय आमकां मोलाची. आयज देव आमकां जेजूक रिगून रावून शापाय शामांक आनी जाणट्यांक मोतयां कशीं लेखूंक आपयता. तांचो मोग आनी अपुरबाय करूंक आनी तांची काळजी घेवंक आनी तांच्या जिविताच्या अणभवांतल्यान आमी गिरेस्त जावंक ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत कृपा मागुया. प्राचिताची रीत. सोम्या जेजू आमकां जिवीत दिला आनी भावार्थ फावो केला. तांकां मान दिवंक तूं आमकां शिकयताय. पूण आमी आमच्या शापाय शामांची आनी जाणट्यांची बेपर्वा केल्या. आमकां बोगोस. सोम्या काकलूत कोर. क्रिस्ता जेजू आमच्या शापाय शामायन आनी जाणट्यांनी आमकां बरी बूद आनी बरी देख दिल्या आनी आमी चुकल्याव तेन्ना आमकां शिडकायल्यान. पूण आमी तांचें आयकून घेवंक ना. आमकां बोगोस. क्रिस्ता काकलूत कोर. सोम्या जेजू तुका रिगून रावून तुजे भाशेन सेवेचें मोन आपणावन दुसऱ्यांची सेवा करूंक तूं आमकां आपयताय. पूण आमच्या शापाय शामाय आनी जाणट्यांची आमी सेवा करूंक ना. आमकां बोगोस. सोम्या काकलूत कोर. वाचपा आदीं विवरण. आयच्या पयल्या वाचपान सोलोमोन राजा ल्हानवीक आनी खालतो जावन देवा लागीं विवेकाचें आनी बुद्धीचें गिन्यान मागता. देवाक ताचें मागणें मानवता आनी ताणें मागलां आनी मागूंक ना तें सगळें देव ताका दिता. हें आमकां नियाळूंक मेळटा. दुसऱ्या वाचपान सगळे परिस्थितीन देव आमच्या बऱ्याक वावुरता. ताचेर आमचो भावार्थ दवरून जियोंक आनी जेजूचो रूपकार जावंक भाग्यवंत पावलो रोमकारांक बरोवन उलो करता. शुभ वर्तमानान जेजू स्वर्गींचें राज कसलें तें समजून घेवंक आनी स्वर्गींच्या राज्याची वांगडी जावंक आमी कितें करूंक गरजेचें तें
वापारींतल्यान उगडापें करता. चितान ही वाचपा आयकुया. राजांच्या पयल्या पुस्तकावेलें वाचप. त्या दिसांनी गिबयोन दोंगरार सर्वेस्पोर सालोमोवाक रातचो स्वप्नांत दिश्टी पडलो. आनी देवान म्हळें, म्हजे कडचें तुका कितें जाय तें माग. आनी सालोमोवान म्हळें, सर्वेस्पोरा, म्हज्या देवा, दावीद म्हज्या बापायचे सुवातेर तुज्या सेवकाक तुवें राजा केलाय. पूण हांव अजून एक भुरगो आनी म्हजेंच जिवीत कशें चलोवचें तेंच हांव नकळो. तुवें विंचून काडलोले पोरजे मोदें तुजो सेवक जियेता. मेजूंक लेखूंक जायना तितली व्हड ही पोरजा. वायट बरें तें विवेकान वळखून पोरजेची नीत करूंक तुज्या सेवकाक जागृत गिन्यानाचो कोर. नाजाल्यार येदे व्हडले तुजे पोरजेक कोण चलयतलो? सालोमोवान असलें मागणें केलें म्हूण सर्वेस्पोराक चड मानलें. आनी देखूनच सर्वेस्पोरान म्हळें, तुवें इतलेंच मागलें आनी न्हय तुका लांबावक, ना म्हूण ग्रेस्तकाय, ना म्हूण तुज्या दुस्मानांचो प्राण. पूण तुका एक जागृत गिन्यान मागलें देखून तुवें मागलाय तितलेंय हांव तुका दितां. आजून कोणाक दिवंक ना आनी ह्या फुडें कोणाक मेळचें ना. तसलें जागृत आनी हुशार मोन हांव तुका दितां. ह्या भायर तुवें मागूंक नाय तेंय बी दितलो. म्हणजे खंयच्याच राजाक ह्या आदी मेळूंक ना तितली ग्रेस्तकाय आनी मोहिमा हांव तुका दितलो. सर्वेस्पोराचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. तुजे सोमुर्तीचो सर्वेस्पोरा हांव कितलो मोग करतां. तुजें उतर पाळचें म्हळ्यार म्हजो दायजाचो वांटो. अशें हांवें म्हणलें सर्वेस्पोरा. संवसारांतल्या रुपया भांगारा परस म्हाका अदीक उंच मोलाची तुवेंच शिकयली सोमूर्त. जबाब. तुजे सोमुर्तीचो सर्वेस्पोरा हांव कितलो मोग करतां. पूण तुज्या चाकराक भासायलाय त्या पोरमाणें तुज्या मोगान म्हाका बुजय आनी धीर दी. कोणवाळायेन म्हाका वागोय आनी म्हजो जीव वाचतलो. कित्याक तुजे सोमुर्तीचेर आसा म्हजो संतोष. जबाब. तुजे सोमुर्तीचो सर्वेस्पोरा हांव कितलो मोग करतां. कित्याक ओपूट निर्भेल भांगारा परस तुज्या आज्ञांचो हांव चड मोग करतां. होय, तुज्या कायद्या पोरमाणें हांव चलतां. सगळे तरेचे फोटकिरे चालीचो म्हाका कांटाळो येता. जबाब. तुजे सोमुर्तीचो सर्वेस्पोरा हांव कितलो मोग करतां. खरेंच विचित्र तुवें घाल्ले कायदे देखून हांव ते मानून घेतां. उगडापें जावन तुजें उतर उजवाड घालता आनी साद्या काळजाच्या मनशांक समजणी मेळटा. जबाब. तुजे सोमुर्तीचो सर्वेस्पोरा हांव कितलो मोग करतां.
भाग्यवंत पावलून रोमकारांक बरयलोले चिटी वेले वाचप. भावां भयणीनो, जी कोण ताचो मोग करतात आनी ज्या कोणाक ताणें आपले येवजणे पोरमाणें आपयल्यांत तांचे बराबर सगळ्या वस्तूंनी देव तांच्या बऱ्याक वावुरता हें आमी जाणू. कित्याक ज्या कोणाक देवान आदीं फुडेंच वळखून काडल्यान तांणी आपल्या पुताचो रूपकार घेवंक आनी असो तो सोबार भावां भयणी मदलो मालगोडो जावंक तांकां ताणें आदींच विंचल्यांत. ज्या कोणाक ताणें आदीं फुडें विंचल्यांत तांकां ताणें आपोवणूय केलां. आपयल्यांत तांकां ताणें प्रमाणीकपणूय दिलां. प्रमाणीक केल्यांत तांकां ताणें तशींच मोहिमेवंत केल्यांत. सर्वेस्वराचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. बापा, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या दुनिया, हांव तुका दिनवासतां कित्याक स्वर्गींच्या राज्याचे गूट तुवें ल्हानांक उक्ते केले. मातेवा पोरमाणें जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, स्वर्गींचें राज शेतांत लिपयलोल्या एका थेव्या पोरी. कोण एकल्या मनशाक तो मेळटा तो मनीस नव्यान तो लिपोवन दवरता आनी ते विशीं खुशाल जावन वेता आनी आपणा कडेन आसा तितलें विकता आनी तें शेत आपूण विकतें घेता. तेच भाशेन स्वर्गींचें राज नाजूक मोतयां सोदूंक भोंवतल्या एका वेपाऱ्या सारकें. एक उंच मोलाचें मोती ताका मेळतोच. तो वेता आनी आपणा कडेन आसा तितलें विकता आनी तें मोती आपूण विकतें घेता. दुसरी स्वर्गींचें राज धोर्यांत मारलोले आनी सगळ्या जिन्साची माशली धरतले एके रांपड्या सारकें. ती भरल्या उपरांत ती ओडून हाडटात आनी वेळार बसून बरी माशली पांटल्यांनी घालतात आनी उपकारोनांत ती भायर उडयतात. संवसाराच्या शेवटाक तशेंच जातोलें. देवदूत येतोले आनी बऱ्या मदलीं वायटांक कुशीन काडटले आनी तांकां उज्याच्या आगट्यान उडयतले. थंय सगळीं रुदोन करतलीं आनी दांत किर्लितलीं. तुमी हें सगळें समजल्यात? ताणें म्हणलें, ओय. आनी ताणें तांकां सांगलें, म्हणटच स्वर्गींच्या राज्याचो शीस जालोलो जोण एकलो धर्मशास्त्री आपल्या भांडारांतल्यो नव्यो आनी पोरण्यो वस्तू भायर काडून
दाखयतल्या एका घोरकारा सारको. सोम्याचे शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. भावार्थ्यांचे मागणे. जाणट्यां लागीं जाणवाय आसता आनी मातार पिराये वांगडा शाणेपण येता. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी शापाय शामाय आनी जाणटी अखोंड भावार्थाची मोतयां म्हूण मानून घेवंक आनी भावार्थाची वाड जावंक तांचो आदार घेवंक तांकां देवाची कृपा मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. देव दिता ती जाणवाय तुमचे मदल्या कोणाकूय ना जाल्यार तांणी ती देवा लागीं मागची. तो ती तांकां दितलो. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी आपल्या हातांत आसलेली जबाबदारी बरे तरेन चलोवंक बुध आनी जाणवाय देवा लागीं मागूंक खालती आनी ल्हानवीक जावंक तांकां देवाची कृपा मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. तुमचे मातार पिराये पोरयान हांव तशेंच करतलों. तुमचे केंस पिकोसर हांव तुमकां सांबाळून व्हरतलों. शापाय शामायन आनी जाणट्यांनी आपल्या एकसूरपणान आनी कोश्टान देव आपल्या सांगाता सोदांच आसा आनी आपणाक बळान भरता म्हूण ताचेरूच भावार्थ दवरून जियोंक तांकां देवाची कृपा मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. जाणट्यांचो मुकुट तांची नात्रां. भुरग्यांचो मान तांचो आवय बापूय. आमी सगळ्यांनी शापाय शामायांक आनी जाणट्यांक मान दिवंक तांची सेवा करूंक आनी तांची जाणवाय आनी जिविताचो खासगी अणभव घेवन तांच्या सांगाताक आमच्या जिविताची पावलां मारूंक आमकां देवाची कृपा मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. नियाळ एका शेतान ठेवो लिपलोलो आसलो. मातयो 13 ओळ 40 आनी 4. नियाळाक आधार. तुजो ठेवो आसा थंय तुजें काळीज आसतलें म्हणटा जेजू. जायतीं जाणां भोव करून मोग करणारा एकामेकाक म्हणटात, तूं म्हज्या काळजाचो ठेवो. तुजे विरेत म्हज्यान जिवंक जायना. तुजे बगोर म्हाका दुसरो कोण ना. पूण जायते पावटी आमी हीं उतरां विसरता आनी दोशी जाता. पयल्या वाचपान देव इस्रायल पोरजेक चलोवंक सालोमाव पातशायाक विंचून काडटा आनी जायते माग म्हूण सांगता. सालोमाव पातशाय पोरजेक चलोवंक दुडू गिरेस्तकाय कांयच मागोना. बोगोर आपल्याक जाणवाय मागता. शुभ वर्तमानांत
एका शेतांत लिपलोल्या थेव्याची खबर आयकता. तो मनीस त्या थेव्याक लागून आपलें सगळें विकता आनी तें शेत विकतें घेता आनी तो थेवो आपणाचो करून घेता. ह्या संवसारांत आमचे लागीं जायतें आसा. दुडू, गिरेस्तकाय, भाटां बेसां, मोटोर गाडयो आदी. आमचें ध्यान मन आमी आमची गिरेस्तकाय वो सर्गींचें राज भोगूंक आमी आवडेता. आमकां देवान जायतें दिलां, हें आमी बऱ्याक वापरूंक गरज आसा. जायत्यो आमच्यो माद्री पाद्री जाणट्यांचीं घरां, अनाथ भुरग्यांचीं घरां आदी चलयतात. आमी ह्या बऱ्या कामाक आमचो आदार सहकार दिवया. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dev Baren Koro.